गोवा क्षत्रिय मराठा समाज संस्थेची 2023 ते 2028 या 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी आमची बिनविरोध निवडणूक झाली आसा आणि हे निवडणुकीक लागून तुमका ते बाबतीत माहिती दिवपाक लागून तुमकां हांगा आपयल्ले आसा। आयज आमच्या मदीं आसा माझे सहकारी जनरल सेक्रेटरी बाब संतोष आखाडकर, ह्या बाजूक आसा माझे राजेंद्र खोर्जुवेकर, आमचे नवीन निवडलेले खजिनदार, तसेच फाटल्यान महिला जी आसा ती व्हायस प्रेसिडेंट श्रद्धा फट्टे, जॉइंट सेक्रेटरी जावन आसा मोहन वळवयकर, आणि 2 पदाधिकारी आसा वासुदेव साळगांवकर, रतीश तारी आणि आसा, अशी एकूण आमची 9 पदाधिकारी आसा, माझे सहकारी आसा। त्याच बरोबर समाज संस्थेचे लिगल एडवायझर आणि लिगल टीमीचे आमचे चेअरमॅन सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट बाब सुहास वळवयकर हे आमच्या मदीं आसा। तर हांव सगळ्यात पयलीं माझ्या समाज बांधवांक हांव मनाक काळजांतल्यान तेंचे देव बरें करूं तेंचे कडेन मागता, कारण आयज तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून आमची जी निवडणूक जी प्रक्रिया गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं सुरू जाल्ली ते निवडणुकीक तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो। निवडणूक प्रक्रिया जी जाली तेका सगळे तेंच्यांनी साथ दिलो आणि आमकां म्हाका आणि तशें म्हाज्या सहकाऱ्यांक आमचेर फेथ धरून आमकां बिनविरोध निवडून हाडले। तेज्या पलीकडे वचून हांव चडांत चड थँक्स जर म्हणटा तेंचे जर देव बरें करूं म्हणटा, जर म्हाजे जे ओपोनंट आसलेले ओपोनंट तांकां म्हणा किंवा ते अतृप्त कोण आसा ते म्हाका खबर ना, पण कारण तेंच्यांनी जेन्ना पळय इलेक्शनाक निवडणुकीक वयता अशें तांकां कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी कोणेच फुडें सरपाची तयारी जाली ना तेंची, आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी नॉमिनेशनां व्हरोन सुद्दां तेंच्यांनी कोणें फायल केली ना। आनी हितून अशें म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी न करपाचें कारण गेल्या 5 वर्सां पयलीं पासून हांव ह्या समाज संस्थेचेर डेडिकेटली काम करीत आसा। भायर जरी जर तेंच्यांनी कितें उलयलें जाल्यार कितें आसा, शेवटी म्हाजेच ते समाजाचे भाव आसा, भायर जरी कितें उलयलें तरी तांकां कळोन येयलें की हें हांवूच तें करूं शकता आनी हे म्हाजे साथीदार जे आसा म्हणून तेंच्यांनी फुडें येवंक शकले ना ते ह्या निवडणुकीक, आनी तेंच्यांनी म्हाका इजी विन करून आमकां बिनविरोध निवडून दिवपाचें तेंच्यांनी ठरयलें, म्हणून तांकां चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा। मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाणे म्हणजे जी आउटगोईंग कमिटी जी आसा पयलींची तेंचे कडेन रिटर्निंग ऑफिसर जे प्रकाश शिंदे म्हणून आमकां इलेक्शन लागलें तेंच्यांनी जे कितें तांकां सादर केलें आनी आमकां कालच्या दिसा जो आमकां जी आउटगोईंग कमिटी आसा तेंच्यांनी चार्ज जो दिलो तेज्या म्हायतीनुसार सादारण 60-70 अशी नॉमिनेशनां भायर गेल्ली, तितूंची 22 नॉमिनेशनां भितर एक्सेप्ट जाली, तेच्यातली 4 रिजेक्ट जाली आनी शेवटी 18 उरले। आनी 18 जे उरलेले तितूंचे लास्टाक जेन्ना विड्रॉवल जेन्ना आसलेले 17 तारखेक त्या दिसा 9 जाणांनी विड्रॉ केली आनी आमची 9 जाणांची कमिटी अनअपोज म्हणून आमचो रिटर्निंग ऑफिसर आसलेले निर्वाचन अधिकारी आसलेले तेंच्यांनी ती डिक्लेअर केली। आता बाकीचो हेजो जो एक्सपेक्ट कितें आहा तेजेर हांव मागीर उलयतां, पण तेज्या पयलीं हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की काहीशे लोक आता हे म्हाका काल म्हाज्या हातीन एक पत्रक गावलें की हें पत्रक कलरफूल पत्रक काडलेलें आसा, कोणें काडलेलें आसा कितें हेजेर कांयच ना, पण तेजेर अशें म्हणटा की चलो छात्र तेज परवरी गोवा क्षत्रिय मराठा समाज आमसभा। आता आउटगोईंग कमिटी जी असलेली ती असलेली फक्त 8 जाणांची, कारण पयलींचो जो अध्यक्ष आसलेलो गजानन हळर्णकर हे सादारण मार्च म्हयन्यान हे रिजायन जाले आनी तेज्या फाटोफाट तेंच्यांनी आपले एक्झिक्युटीव मेंबर जो आसलेलो तेजें सुद्दां रेजिग्नेशन दिलें आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी चार्ज दिलो। पयलीं तेंच्यांनी ऑफिसिएटिंग प्रेसिडेंट म्हणून आमचो राजेंद्र खोर्जुवेकर आसलेलो ताका चार्ज दिलो आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी जेन्ना पळय सगळे एक्झिक्युटीव मेंबर सुद्दां म्हणून जेन्ना सोडले तेन्ना ते प्रेसिडेंट म्हणून जाले, तेन्ना हे 8 जे आसा ते
राजेंद्र खोर्जवेकर हो प्रेसिडेंट आसलेलो, रुपेश केशव परब हो जनरल सेक्रेटरी आसलेलो, अमर हळणकर ट्रेजरर, अजित परब वायस प्रेसिडेंट, सुकांत हळणकर प्रेसिडेंट वुमन्स विंग, संतोष आखाडकर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, विद्यानंद नाईक एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, रतीश तारी, गजानन भोसले आणि पल्लवी भोसले. साधारण हे 10 जणांची आमची शेवटी कमिटी आसलेली. आता प्रश्न असो येता की हे पत्रक वाटपाचे कितें कारण ते खबर ना, पण हेजेर बरयल्या त्या प्रमाणे कितें तरी बिनबुडाचे आरोप केल्ले आसा. आता तांकां तथ्य काय ना. तशेंच आनी एक म्हाका तेच्याच बरोबर आनी एक पत्रक गावले जे खंयच्या तरी पेपराचेर एक मिटिंगेचो नोटीस 23 जुलयाचे 10:30 पर्वरी मिटींग आसा अशें म्हणून हांगा इश्यू करपी पेपराचेर गजानन हळणकर एज प्रेसिडेंट. आता गजानन हळणकर प्रेसिडेंट कसो आसा कितें आसा म्हाका हेजेर कांय कळना कितें ते तुमकां आमचे लिगल एक्सपर्ट जे आसा ते सांगतले. कारण हो जो 14 तारखेचो जो नोटीस आसा, गजानन हळणकर हे मार्च म्हयन्यान हे रिजायन जाले आणि ते एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सुद्दां म्हणून 14 तारखेच्या पयलीं खूब दीस पयलीं ते सुद्दां तांच्यांनी सोडलेले. पण ताका कसलोच अधिकार ना आणि ह्या पत्रकाक कांय वालोर ना. तरी सुद्दां तेंच्यांनी जे कितें विशय घातला तेजेर हांव एक मातसो ठळक दिता. तेंच्यांनी म्हटलें की कॅन्सलेशन ऑफ इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन 37 ते जाल्ले आसा. सो तेजेर विरोधच आनी प्रश्न येना. इलेक्शन हे ऑलरेडी जाल्ले आसा, डिक्लेअर जाल्ले आसा. कोर्टान सुद्दां तेजे सगळे डिटेल्स पावल्ले आसा. हे इलेक्शन जावच्या पयलीं हो जो प्रोसिजर जावच्या पयलीं हीच कोण जे पळय लोक आसलेले चंद्रकांत जोळणकर म्हण किंवा तेजे साथीदार म्हण कोण जे आसलेले ते कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले आणि हायकोर्टान तेंचे पेटिशन एक 5 मिनटां भितर तेंचे भायर उडयले. तेंच्यांनी स्टे मागली, तेंच्यांनी आनी कितें 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 तेंच्यांनी प्रेयर मागले, सगळी तेंची प्रेयरां भायर मांडली आणि शेवटी तेंकां तेंचेर एडवर्स इफेक्ट येतलो, एडवर्स रिमार्क पडटलो तेजो आणि तेंकां फुडें आनी कांय करपाक मेळचें. तेंच्यांनी तेन्ना जजे कडेन विनंती केली की आमी ते आमचे पेटिशन आहा ते फाटीं घेता, विड्रॉ करता आणि आमी सगळ्या खंयच्या तरी कोर्टाक सिव्हिल कोर्टाक अशें वचपाची आमी तयारी करता अशें आनी तेंच्यांनी ते फाटीं घेतले. आता दुसरो जो तेंच्यांनी आनी एक विशय घातला तो 7 जणांची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जेंच्यांनी इलिगलिटी केली, मिसमॅनेजमेंट केले, मिसएप्रोप्रिएशन केले अशें उलयता. आता मिसएप्रोप्रिएशन कितें केलें, इलिगलिटीज कितें केली, तुमकां इलेक्शनाच्या बाबतींत जर म्हटलें जाल्यार इलेक्शनाच्या बाबतींत सगळे डिटेल जो प्रोसिजर जाला, इलेक्शन डिक्लेअर जाले 20/5/2023 म्हणजे इलेक्शनाची डेट आहा 30/7/23 तरी मोर दॅन 2.5 महिन्याच्या वयर आदी हे इलेक्शनाचो प्रोसेस स्टार्ट जालो. आता हो जेन्ना इलेक्शनाचो प्रोसेस स्टार्ट जालो तो पब्लीक नोटीस जालो, सगळ्याक पावलो. जर तर कोणाक हे इलेक्शन बंद उडोवपाचें आसलेलें जाल्यार ते त्या वेळार करूं शकताले, तर कित्याक केलें ना. जर तेंचे आनी कितें ग्रिव्यन्स आसलेले जाल्यार कित्याक केलें ना. समिती कडेन कित्याक तेंच्यांनी येवन मेळ्ळें ना. तेंचे जे कितें ग्रिव्यन्स आहा जावं कित्याक बरोवन घातलें ना खंयसर. कारण तेंकां कसलोच अधिकार ना. जे कोण पळय गेले ते मेंबरूय आसा काय ना हो डावट आसा. फाटीना काही दिवसां पयलीं एक गोवा क्षत्रिय मराठा समाजाच्या हॉलान एक बोवाळ जाल्लो आनी जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ची मिटींग घेतलेली आनी तेंच्या म्हणणें कितें आसलें जे तुमी म्हणटा आतां गजानन हळणकर म्हणटा पळय, जे तेंचें म्हणणें आसलें कितें की आपल्याक कन्सिडर करिनासतना इलेक्शन टर्म ह्यो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? आता तुम्ही म्हटलें म्हाका कितें की एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन मिटींग घेतली. एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग घेतली हे खंयची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी? कारण जेन्ना 28/10/2019 आदलो जो 2018चो जो इलेक्शन ऑफिसर आसलेलो सुनील शेट म्हणून, हेणे कितें तरी एक नाटक केलें, नाटक रचलें आनी एक दुसरी कमिटी म्हणून कशी तरी दाखयली. गजानन हळणकराक सायडीक धरलो आनी मंगेश चोडणकराच्या अंडर एक कमिटी म्हणून दाखयली. आता जेन्ना गजानन हळणकराच्या अंडर जेन्ना पळय 21 मेंबर आसलेले तितूनचे काहीशे लोक गेले आनी त्या सुनील शेट्टीचे जे पळय कितें करमणूक केल्ली तेणें तेज्या मंगेशच्या अंडर कमिटी दाखयली. तितून डिफिटेड कॅन्डिडेट सुद्दां 2018तले आसलेले ते सुद्दां थंय कमिटी मेंबर म्हणून गेले. आता जेन्ना ते थोडे मेंबर जे गजानन हळणकर आमकां पसंद ना अशें म्हणून जर गेले आनी दुसरे कडेन केले जाल्यार तेंकां ही कमिटी मान्य ना म्हणून ती दुसरी कमिटी केली. तेन्ना तेज्या फुडें कोर्टान हो प्रकरण पावलें, सिव्हील कोर्टान पावलें, डिस्ट्रिक्ट जजान तेजेर ऑर्डर केली, तेच्या नंतर हायकोर्टान गेले, हायकोर्टान तेजेर शिक्कामोर्तब केलो आनी अशें ऑर्डर दिली 17 ऑक्टोबर 2023
22 त्यांच्यानी एक ऑर्डर दिली की गजानन हळणकराची जी कमिटी आसा ती सारकी कमिटी आणि तीच मॅनेजमेंटान काम करतली आणि दुसऱ्यान तितून इंटरफियर जावपाक जायना. हे जेन्ना जालें तेन्ना गजानन हळणकर त्या पर्यंत आसा अध्यक्ष. मागीर हे तुम्ही आता म्हणटा पळय एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून कोणी मिटींग घेतली ते खंय उरले. जेन्ना 2 कमिटी म्हणून जेन्ना पळय दाखयता ते थंय गेले आणि ही हांगा गेले. गजानन हळणकराच्या अंडर कोण असलेले ही आताची तुमकां हांवें 10 नांवां सांगल्या आणि 11वो जो आसलेलो गजानन हळणकर आसलेलो. वेरेज तुम्ही सांगता पळय ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून कोणी पळय मिटींग घेतल्या ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी उरना कारण तेंच्यांनी एबंडन करून भायर गेल्ले आसा. ह्या गजानन हळणकराक तेंच्यांनी एबंडन करून ते दुसरे कडेन गेले. सो तितून प्रश्न येना की ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा हो सुद्दां तेजो कांय उरना. तेंच्यांनी बोवाळ जालो तेंच्यांनी मागीर एक मिटींग घेवन थारायला की 23 तारखेक AGM घेवची म्हणून. आता AGM घेवची म्हणून जे कोणी थारायला आणि तुम्ही जो म्हाका जो प्रश्न घातला तो AGM घेवपाचो अधिकार जो आसा तो कोणाक आसा. अशें कोण तरी खंयसर तरी लागीं जातले आनी AGM घेतले हेका AGM म्हणिना ते मिटींग घेवंक शकता कोणी. आमी लोकशायेन आसा आनी लोकशाही पद्दतीन हो इलेक्शनाचो प्रोसेस जाल्लो आसा निवडणुकीचो सगळी प्रक्रिया जाल्ली आसा. तेन्ना कोण तरी जमतले आनी आमी AGM घेतले. AGMाक अर्थ आसा तेका कारण मॅनेजमेंटूच ती AGM घेवंक शकता. आनी जेन्ना गजानन हळणकरूच मॅनेजमेंटान ना तेन्ना थंय आसा जे तो आदली आउटगोईंग कमिटी जी आसलेली तांकां रायट आसलेलो आनी तांकांच तो रायट आसा. तेतून जनरल सेक्रेटरी कॉल आउट करूं शकता किंवा प्रेसिडेंट आमचो राजेंद्र खोर्जे करूं शकता. सो जे कितें ते म्हणटा ते सगळ्यांक लोकशाहीक उलोवपाचें आसा ते उलोवंक शकता. हांव तांकां काय म्हणिना कित्याक आमचेच आसा ते. जी मिटींग जी आसा गोश्ट बरी आसा कारण खंय तरी चळवळ सुरू जाल्ली आसा आनी ही चळवळ म्हाका तरी अशें दिसता की आख्खें गोंयभर जेन्ना अजीत परब जेन्ना प्रेसिडेंट म्हणून जेन्ना पळय फुडें जेन्ना सरलो तेन्ना हे सगळे लोक जेन्ना पळय तेका तेच्या विरोधान गेले खरे भायर कितें कितें उलयले खरे पूण कोणेन तेका येवन बाबा आपूण कॉन्टेस्ट करतलो तेच्या अगेन्स्ट अशें कोणेन डेरींग घालना कारण तांकां खबर आसा आमी भायर जर कितें केलें जाल्यार तरी अजितूच हो समाज फुडें व्हरूंक शकता तेच्या साथीदारांक घेवन फुडें व्हरूंक शकता. म्हणून तुमचो प्रश्न आसलेलो म्हाका की ह्या हेचेर आनी एक म्हाका एक आनी एक ह्या नोटाचेर म्हाका एक उलोवपाचें आसा. तेंच्यांनी म्हटलें की शास्त्रदेश संकुल जो आसा तो मुंबयच्या एका खंयच्या तरी कंपनीक 99 वर्साच्या लिजाचेर दिल्लो आसा. हे जे कोणी पळय सांगला जे कोण पळय उलयला जावं कोणें हें पत्रक काडलां तेंच्यांनी फुडें येवचें आनी सगळ्या समक्ष खुलासो करचो. कसलें पत्रक कोणाक भाडेपट्टीचेर दिला कोणें दिला हें सगळें दाखोवचें. म्हणून म्हाजे सगळ्या समाज बांधवां कडेन समाज बांधवांक म्हजी विनंती आसा की तुमी हांव तुमकां वचों नाका म्हणिना हांव वयल्यान तुमकां अपील करता सगळ्या म्हाज्या समाज बांधवांक अख्ख्या गोंयभरच्या की तुमी 23 तारखेक वचा मोठ्या संख्येन वचा आनी तांकां हे जे तेंच्यांनी कितें प्रश्न केला तांकां पुरावे सत तुमकां दाखोवपाक लाया जेणे करून सगळ्यांक कळटलें की हे जे कितें करता हे फटींगपणाचे हात चड दीस चलपाचे ना. जेंच्यांनी कितें दादागिरी करूं शकतात आतां कितें आहा हे जे 10-15 लोक जे आसा आमच्या गोंयांत 2.5 ते 3 लाखाच्या हेजेर आमची लोकसंख्या आसा आमच्या समाजाची. तेन्ना हे 15-20 लोक जे कोण उलयता ते उलयतलेच कारण विरोधाक विरोध करतले पूण बिनबुडाचे आरोप करप आनी कितें करप ताका तितून कांय तथ्य ना. की तो हॉल आसा तुमच्या समाजाचो तेंचे कितें तरी इश्यू जाल्लो आनी ज्या एक्झिस्टींग कमिटी जी एक्झिक्युटीव कमिटी आहा तेंच्यांनी म्हटलेलें की जो तुमी हॉल आहा तो ते भाड्याक दिता आनी तेंची रिसीप प्रॉपर येना बिलां मेंटेन ना कितें तशें सगळें बरोबर आसा. तुमी प्रश्न कितें केला तो एकदम बरोबर आसा. जी आमची हॉलां आसा पळय ती भाडेपट्टेर दिवपाकूच केल्या आनी त्या एजन्सीनूच आमच्या समाजा पर्यंत कार्य चलता. तुमकां 2-3 वर्सां पयलीं खबर आसतलें जेन्ना पळय सगळ्याक बुट्टी येयली तेन्ना म्हणजे एक बारीकशें तुमकां उदाहरण दिता तेच्या भायर जी बाकीची आमची जी पळय कार्यां चलता हे लाखो रुपया खर्च करून सगळे कामां चल्लेली आसता समाजा पर्यंत पावल्ले आसता. बारीक समाजा पर्यंत ते मागीर भुरग्याच्या शिक्षणाक लागून आसूं किंवा आनी कसल्या कोणाचे अडी अडचणीक लागून आसूं आनी जेन्ना एक बारीकशें सांगचें म्हटल्यार जेन्ना पळय बुट्टी येयली तेन्ना कितलेशेच आमचे समाज बांदव जे दर्या देगेर रावता तांकां इतले हाल अपेश्टा तेंची जाली आमचेर पळोवन असो जाली आनी आनी हय आनी हे ते रिसीट घेता म्हणटा पळय कारण आमी जेन्ना पळय खंयचे खंयचे बँकेन पळय जेन्ना पळय अकावंट ओपन करपाक गेले थंयसर हे लोक
हे असंतुष्ट लोक म्हणूया तेंच्यांनी थंय वचून ऑब्जेक्शन घातलें. पयलो आमचो अकाउंट आसलो सहउद्दार, आतां तो सहउद्दार कोण चलयता? हो चंद्रकांत चोडणकर आनी हे बाकीचे जे आसा पळय तेच ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा. आनी ह्या लोकांनी ते बँकेन सुद्दां ती समाजाची बँक अशें म्हणून आमी मानता, ते बँकेन हेंच्यांनी करोडो रुपयांनी घोटाळो केल्लो आसा. आनी तेजेर हांवें स्वता तेजेर एज अ वन ऑफ द मेंबर हांवें तेंचेर हे घोटाळ्याच्या प्रकरणी तेंचेर केस फायल केल्ली आसा. आनी ती केसी 2 केसी तेंचेर थंयसर ट्रायब्युनलाचेर चलता तेंच्यांनी घोटाळो केला म्हणून. तर रिसिटाच्या बाबतींत जर उलयलो जाल्यार जेन्ना बँकी कडेन खंयसर वयता आनी जेन्ना पळय हे ऑब्जेक्शन दिता, आतां फाल्यां जर बँकेन खंयचें जर अकाउंट ओपन केलो आनी तो सीज केलो, हांगासरलें एडमिनिस्ट्रेशन चलतलें कशें? ह्यो ज्यो लोकां पर्यंत ज्यो कितें साधन सुविधा पावपाक त्यो चलतल्यो कश्यो? म्हणून ताका लागून कॅश घेवचेच पडटा. आनी हे आमीच न्हू तर तेंच्यांनी सुद्दां तेच केल्लें. गेल्या ह्या 5 वर्साच्या कालावधीन 1.5 वर्स मंगेश चोडणकरान म्हणून चलयलें, तेंच्यांनी कितें केलें? सेम केलें. आनी जेन्ना 1.5 वर्साक तेंच्यांनी 18.5 लाख तेंच्यांनी लागीं गेले, ते खंय गेलो तेजो हिशोब अजून पर्यंत ना. तेज्या पयलीं चंद्रकांत चोडणकरान 35 वर्सां राज्य केलें थंयसर. 35 वर्सां राज्य केलें आनी 35 वर्सांक जेन्ना जी पळय फाटली आतां आउटगोईंग कमिटी आमी म्हणटा तेंचे कडेन जेन्ना पळय सुपूर्द करपाक जाल्यार तेंच्यांनी कसलेच समाजाचे डॉक्युमेंट्स म्हण जाग्याचे पेपर जावं आनी कितेंच तेंच्यांनी दिलें ना. अकाउंट्स हिशोब सुद्दां दाखयलो ना. पूण एक पासबूक दिलो. तर पासबुकाचेर तुमी जर तेजेर बॅलन्स जेन्ना त्या टायमाचेर हाडलो पळय जाल्यार तुमकां तो अजापाची गोश्ट दिसतली. समाज बांधवांक म्हाज्या दिसतलें की 35 वर्सां जेन्ना पळय हे चलयता म्हणटा जाल्यार त्या बुकाचेर 10,000 सुद्दां रुपया नासलेले. आनी वेरेज आतां आमचे कडेन जेन्ना पळय आतां आमी नवीन कमिटी येयली, आउटगोईंग कमिटीन आमकां जेन्ना पळय जो कितें दिला तेजेर तेंच्यांनी 3.5 वर्सां तेंच्यांनी फक्त हे केले. लाखो रुपया सगळ्या मेंटेनन्साचेर हेजेर खर्च केलो. पूण तेंच्यांनी जो दिला तो सादारण 25 लाखा वयर तेंच्यांनी ठेव धरलेली आसा. आतां म्हाका समाज बांधवांक सांगपाचें आसा की हो तुमी ताका प्रश्न विचारा. जर 3.5 वर्सांक जस्ट जर ते जर 25 लाखा वयर जर इतले लाखांनी रुपया खर्च करून सुद्दां जर 25 लाख रुपया जर धरूंक शकता जाल्यार हे चंद्रकांत चोडणकर आनी तेच्या साथीदारांनी गेल्या 35 वर्सांक तेंचेर 10,000 सुद्दां कित्याक धरूंक शकले ना ते? हो प्रश्न चिन्ह आसा. तेंच्यांनी जर कितें केलें आसा, कितें हांगा बांदलेलें आसा थंय बांदलें अशें ते म्हणूंक शकता जाल्यार तेजो हिशोब अजून पर्यंत लोकां फुडें समाजा फुडें कित्याक दवरलो ना समाज बांधवा फुडें? आमकां टायम सामको कमी आसल्या कारणान गेल्या 5 वर्सांक आनी तेच्या पयलीं जवळ जवळ आनी 2 वर्सां 7 वर्सांक पळय जो कितें समाजाच्या संबंधान जे पळय कितें लिटिगेशन जालें उलोवपाक टायम शॉर्ट आहा. हांव म्हाज्या समाज बांधवांक हेच्या बद्दल कंप्लिटली ब्रीफ करतलो इन डिटेल. हांव म्हजो एक पर्सनल व्हिडिओ हांव रिलीज करता, तितून सगळें हांवें दाखयतलो खंयसून खंय जालें आनी खंय पासून आज हे सगळे समाजाचे लिटिगेशन खंयसून उद्भवलें, कोणाक लागून जालें, कोणें केलें, कोणाक फायदो कोणाक लॉस, ह्यो सगळ्यो गजाली हांव समाजा फुड्यान दवरतलो एज ए समाजाचो घटक म्हणून, न्हू आत्मघात म्हणून. ना ह्या म्हाका कमिटीचे पडलेले ना, म्हाका त्या कमिटीचे पडलेले ना, म्हाका कोणाचेच पडलेले, म्हाका पडलेले आहा समाजाचे. समाजाच्या हिताची गोष्ट खंयची आसा ती हांव करता, तीच हांव करतलो. तेका लागून हांव एक सुरवाती सांगूंक सोदतां की जी पळय आउटगोईंग कमिटी आसलेली, जो प्रेसिडेंट आसलो गजानन हळर्णकर, ह्या मनशान ज्या नेक वृत्तीन काम केलें, निस्वार्थी वृत्तीन काम केलें, तेज्या हांव खरोखरी स्तुती करता आनी समाजात स्तुतीकरणासाठी कार्य केलें. अशा मनशाक तेणे कडेन धरून चल, तेणें आज काही लोकांक समाज बांधवांनी ताका आपल्या कडेन ओडून प्रेशरायज करून जर कितें कृती केल्या आसा, हांव तांकां कांय म्हणना, तांकां जशें जमता तशें करचें. पण एक हांव सांगूंक सोदता, एक मॅसेज समाजाक दिवंक सोदता. गजानन हळर्णकर बाबाक समजा जर कोणें कसल्या सिवील जावं क्रिमिनल केसीन फटायनाडे केसीन ताका जर ह्या समाजाक रिलेटेड कितें करपाक सोदलो जाल्यार हांव तेज्या बरोबर खंबीरपणे उबो रावतलो. इरस्पेक्टीव ताणें कसली मिस्टेकी केल्या, जाणून बुजून केल्या काय ताका कोणें भंय घालून केला, फॉर मी इट इज जस्ट ए useless thing. But I will protect him, I will also protect every committee member, because what I observed of them is they have acted in a selfless manner. कोण जर त्यांचे आरोप करता की त्यांच्यानी पैसे घातले, पैसे बँकेत भरले ना, ताका खूब हिस्ट्री आहा, ती सगळी हांव म्हाज्या व्हिडिओ दाखयता. आनी हांव एकूच अपील करूंक सोदतां समाज बांधवांक आमच्या, आतां आमच्या प्रेसिडेंटान अजित परवान सांगल्या प्रमाणे की गेल्या
वर्सां चंद्रकांत चोडणकर आणि त्याचे सहकारी कमिटीचे रावले. यांच्यानी 35 वर्सां ते रावले. मागीर मंगेश चोडणकर हो प्रेसिडेंट म्हणून आपूण सेल्फ स्टायल येयलो मोदी आणि त्याने 1.5 वर्स केले काम या ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे. तितून परतूनय चंद्रकांत चोडणकरच आसा बॅकग्रावंडान, हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. तर एकूण 36 वर्सां काम करून ह्या कमिटीन आता सांगल्या प्रमाणे 10,000 पेक्षा कमी बॅलन्स दाखयले. आणि आउटगोईंग कमिटी पळय जी आहा त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे तुमी आतां आयकलां की 25 लाखा वयर तेंचे कडेन सगळीं कामां करून, सगळे एक्सपेन्सीस करून, सगळ्यो एमर्जन्सी मीट करून, लोक पळय डिस्ट्रेस आसलेले फाटल्या तेंपानी गोंयान जी बुड्डी येयली त्या लोकांक सुद्दां मदत करून आज ही कमिटी आउटगोईंग 25 लाख जर ठेवीक दवरता जाल्यार समाजान ठरवचें कोण काम बरें करता, कोणे पयशे खाल्ले. हांव म्हणना हांव कोणाचे आरोप करिना, पूण पयशे गेले खंय. हांव म्हणटा एक प्रामाणीकपणा जर ह्या कमिटी कडेन आसलो, गेल्या 36 वर्सां पळय जे तेंच्यांनी अकाउंट केले, पयशे घेतले आनी पयशे मोडले, इतके समाजा फुडल्यान दवरा. फाल्यां आयकता हांव आतां सांगल्या प्रमाणे की आम सभा खंय तरी भरता म्हणून. तुजो लिगल आस्पेक्ट कितें, तेजी लिगल व्हॅलिडिटी कितें, गरज पडली हांव कोर्टान पळयता तें. सांगल्या प्रमाणे गजानन हळदकार रिजायन जाले 3 म्हयने फाटीं अशें तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे डॉक्युमेंट हांव पळयता. पण जे पळय कितें घडटा म्हाज्या नॉलेजा प्रमाणे जे पळय आसा की जेन्ना ही प्रेसिडेंट म्हणून पळय नोटीस काडले, गजानन हळदकाराक नोटीस काडपाची, आम सभा बोलोवपाची, आपोवपाचो कसलोच अधिकार ना. जो मनीस एज ए प्रेसिडेंट रिजायन जाता, जो मनीस एज एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणून रिजायन जाता, त्या मनशाक पोता म्हणून प्रेसिडेंट आम सभा आपूण आपयता, हे ते स्वताचे तेजे कर्तुत्व न्हू. खंय तरी तेजे प्रेशर आनी खंय तरी ताका कोर्सिव कितें तरी धमकी अशें कितें तरी कारण घडला, त्यामुळेच ताका आसतले हो म्हणजे पर्सनल विवाद ह्या बद्दल. आणि जी शहानिशा जर करची पडली जाल्यार हांव डेफिनेटली समाजाक आश्वासन दिता की जेणे कोणें काम केल्लेलें आहा ताका तेजी जाप कायदेशीरूच दिवची पडटली. एक दोन पॉयंट सांगता की फाल्यां पळय जी सभा जाता, हांवूय अपील करता समाज बांधवांक प्रामाणीकपणे एका मोठ्या संख्येन तुमी उबे रावचे आनी ताका एक 2-3 प्रश्न विचारचे की बाबा तुमी 36 वर्सां ह्या समाजाचें ॲडमिनिस्ट्रेशन चलयलें, तुमचे अकाउंट दाखया, कितें कारण घडलें. हे पळय आयज पळय 18 आनी 17 म्हणून जे पळय कितें आमी सांगता तें एकठांय आसा. ह्याच लोकांनी रेझोल्युशन घेतलें एज एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आनी चंद्रकांत चोडणकराक तो अकाउंट दिना, अकाउंट पयशे दाखयना, हिशोब समाजाचो दाखयना म्हणून बरतरफ केला. ही गजाल घडली रोखडीच 2018 गजाल घडलेली. असो मनीस आज पासून ह्या काही लोकांक मोजक्या लोकांक घेवन जो पळय कितें समाजाच्या विरोध कारवाई करीत आसा, ही जाप समाजान ताका विचारची एकाच प्रश्नाचेर, बाबा रे तुवें जे 36 वर्सां पळय समाज चलयलो, हिशोब दाखय. जर ताणें हिशोब सारको दाखयलो जाल्यार हांव सगळे सहकार्य चंद्रकांत चोडणकार करता. गेली 35 वर्सां जे कार्यकारिणी आसली जो चंद्रकांत चोडणकराच्या अंडर हेची लिडरशिपी बरोबर जी 35 वर्सां जो त्याने हिशोब आज पासून दिलो ना, म्हाका दिसता हो समाज ताका आजून पासून खुबशे जाली 80 वर्सां ताका 85 वर्सांची तेजी एज आसा तरी सुद्दां ती मोह तेजो खुर्चेर वचूना. ताका दिसता आज ती खुर्चेर आपूण बसतो, कार्य कसो दवरपाची पद्दत ताका खबर नासतली. ताका तेणें अशें मार्गदर्शन लोकांक करपाक जाय जे नवे युवा पिळगेक अशें मार्गदर्शन करपाक जाय, बाबा ही बरी पिढी फुडें तरी कमिटी येवची आनी मार्गदर्शन अशें करचें की समाज कसो दवरपाचो हें तेणें मार्गदर्शन लोकांक करपाक जाय आसलें. ती पद्दतीन तो वचना. आज फक्त दुखणी निर्माण करपाचे प्रयत्न चाललेले आसा. गांवांनी कमिटी नवीन काडिल्ली आसा आनी हो प्रयत्न तो जी नवी कमिटी एक्झिस्टींग येता ताका खंय तरी तेंच्या भितर फूट घालपाक प्रयत्न चालले आसा आनी हे कार्यकारिणी फुडें चलोवपाक हे कशेंच दिवचे ना हें म्हाका दिसता. म्हणून खंय तरी समाज बांधवान आपले लिडरशिपीन तेंचे कांय ना आसतना एक कमिटी कडेन आपण सांगतो तेंचे ग्रिव्हन्सीस कितें आसा तेंचे मागून घेवचे सगळे रेडी आसा डॉक्युमेंट जावन
फंड्स कितें आमी करून दवरला तो आसा हे तुमकां डिटेल्स कितें मेळटले तुम्ही जाय तेन्ना आमकां एप्लिकेशन करा जावं तुमी प्रत्यक्ष समाजा ऑफिसान या आनी प्रत्यक्ष मागा तुमकां जाय ते डॉक्युमेंट्स मेळटले जाय तो हिशोब मेळटलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.